आयुष्मान भव हो एक आम्ही ह्या वर्साक जो महारुद्र रेख संघ आमचो ग्रुप आसा त्या ग्रुपा अंतर्गत म्हणल्यार एक 700 भुरगीं आमचे बरोबर आसा। शिगमोत्सवाचे भशेन आमी मोठ्या उमेदीन भुरग्यांनी केलो सगळ्या त्या भशेन ह्या म्हयन्याक पावस पडटकीर आमी एक वृक्षारोपण म्हटल्यार आयुष्मान भव कॉन्टेस्ट आमी घेवन आयल्या। 14 तारखेक आमी 700 सॅपलिंग जी 700 झाडां आमी भुरग्यांक वाटल्या। ते कॉन्टेस्ट आमी दवरलेलो की भुरग्यांनी ती झाडां लावपाची त्यांचो केअर घेवपाचो आणि 3 म्हयन्याच्या उपरांत आमी त्या झाडांचें परीक्षण करतले आणि प्रत्येक भुरग्याक सर्टिफिकेट मोमेंटो प्लस प्राइजीस आसा की 5000 3000 2000 आणि 25 कॉन्सोलेशन प्राइजीस आमी तांकां दवरल्या। तो कॉन्टेस्ट आमचो चालू आसा। सो इन बिटवीन भुरग्यांची जी उमेद पयली एक आमी आतां तांकां 700 झाडां वाटलीं त्याच्या मदीं भुरगीं म्हाका म्हणपाक लागलीं की सर आमकां आनी झाडां रोवपाची इच्छा आसा। सो हांवें एक ग्रुपाक मेसेज करून भुरग्यांक सांगलें की आयज आमी परत झाडां रोयता आणि मडगांवचो जो कोलवा सर्कला कडेन जो गांधी रोड आसा सो आमी चिंतलें की ह्या रस्त्याच्या दोनूय सायडीन झाडां रोवपाची त्या झाडांची केअर घेवची। आणि आतां झाडां पळयल्यार आमी जांबळेची झाडां आसा, मागीर आवाळे आसा, मागीर पणस रोयला आमी, आंबे रोयल्या, अशीं खुबशीं झाडां आसा। आमी कोडुलिंबू रोयला, पेरां जांबळां अशीं खूब झाडां आमी हांगासर रोयल्या। ती झाडां आमी केअर घेवन व्हडली करपाचो आमचो बेत आसा आणि ह्या रस्त्याच्या दोनूय वाटेन ती झाडां रोयतली। आणि प्रत्येक भुरगीं जी आमची आसा माणकुली भुरगीं आसा तांकां हांवें सांगलां की आणि पेरंट्सांकय सांगलां की तुमी येवन ती झाडां मदीं मदीं हांगा पळोवची। फक्त एक विनवणें की म्युन्सिपालिटीन किंवा आमचो जो आमचे आमदार जे आसा फातोर्डा म्हणया किंवा मडगांवचो आमदार आसा तेणी मदीं मदीं येवन किंवा आमचो कोलवाचो बाणावलेचो आमदार आसा तेणी मदीं येवन त्या झाडांचें मातशें कामगार घालून हांगा निवळ करून घेवचें। श्रमदान आसा तें हांगासर आमी करीत रावतले। पूण ही आतां रोयता तुमी झाडां ते कॉम्पिटिशन अंडरूच आहा ते ना ही झाडां जी आसा नॉर्मली सॅपलिंग्स आमी पयर दिल्ली ती कॉम्पिटिशनाच्या अंडर आसा म्हळ्यार प्रत्येक भुरग्याक दिल्ली। ही झाडां जी आमी लायता इट इज फॉर द सोसायटी। नॉर्मली फाटल्या दिसांनी जेन्ना व्हडलो पावस पडलो तेन्ना आमी मिडियाचेर पळयताले किंवा न्यूजार पेपराचेर मारताले खुबशे जे लोकल लिडर्स आसात ते बोळा मारताले की हिल कटींग केलें आणि माती व्हांवली आणि लोकांनी घरां गेलीं। त्या टायमार बोवाळ सगळ्यांनी मारलो, स्वताचो फायदो सगळ्यांनी करून घेतला, पूण कोणूच मुखार येना की एक प्लांटेशन ड्रायव्ह करपाक। ही माणकुली भुरगीं जी आसा किंवा पेरंट्स आसा तांकां दिसता की खंय तरी झाडां रोवची म्हणून, पूण जे लोकल लिडर आसात पॉलिटिशन आसा हांव फक्त मडगांव म्हणना ऑल ओव्हर गोवाचें उलयता ते खंयच झाडां लावपाक कोण पळयना। म्हाका दिसता जशे हे ल्हान ल्हान भुरगे मुखार सरल्या झाडां लावपाक तशें प्रत्येक मनशान प्रत्येक गोंयकारान मुखार सरोन झाडां लावची। जेणा करून सदांची आमी जी फळां खाता जी झाडां आमी पळयता ती आमच्या बाबान किंवा आज्यान लायिल्लीं। सो ह्या भुरग्यांक जर तर मुखार झाडां जाय जाल्यार आमकां आतांच रोवची पडटली।